कळंगूट ब्रागांजा हॉस्पिटला भायर लोक बेशिस्त पार्किंग करतात। ताका लागून लोकांक हॉस्पिटलांत येवपाक वचपाक बरेच कुस्तार जाता। बेशिस्त पार्किंगाचेर कोणाचेंच लक्ष ना। जाय तशें पार्किंग करतात आनी दीसभर गाडयो काडिनात अशी कागाळ लोकांनी केल्या। आमदार मायकल लोबो आनी कळंगूटचे पंचायतीन ह्या बेशिस्त पार्किंगाचेर कारवाय करची अशी मागणी चंद्रकांत चोडणकार हांणी केल्या। अर्डेक्स गोवा खातीर कळंगूटच्यान गौतम शिरोडकार। हांगा आमकां कालांगूट हो मार्केट रोड पळय आहा, हांगासर इतले प्रॉब्लम जाल्ले आहा की हांगा ही शॉपां पळय हांगा रेंटाक दिल्ली जावं कोण चलयता तांकां प्रॉपर पार्किंग ना। हांगा रोडार पार्किंग करतात। तशेंच फीश मार्केट आहा हांगासर आनी हो एकूच रोड। हे रोडार येवपाक पळय गाडयो येता फोर व्हिलरी, ते खंयचे खंय पार्क करतात आनी कितलेशे हे पळय शॉपकार चलयता ते सगळे आवटसायडर चडशे। तांकां आमी वचून बऱ्याशें रिक्वेस्ट पासून केल्ले की तुमच्यो गाडयो पळय हांगा आहा त्यो हांगा पार्क करनाका, तुमचो माल कितें देंवयात आनी वचून तांकां पार्किंग दिल्लें आहा। आनी अकॉर्डिंग टू माय हे नॉलेज की कालांगूट सरपंच म्हणटा जो स्विकारा की आपणे तांकां बोडके व्हडा कडेन पार्किंग दिल्लें आहा, पूण हांगा पळयलां आसतलें तुमी हांगा पार्किंग गाडयो खंय वाटेक केल्ल्यो आहा। हेका लागून कित्याक आमचे पळय हांगा सगळे शेजारी आमी आहा, हांगा आमचो सगळो बिझनस आहा, टॅक्सी बिझनस आहा, गाडयो भाड्याक दितात आमी, भुरगीं इस्कॉलाक वयतात। हांगा जर सीक जाता कोण जाल्यार भायर काडटले कशे आमी गाडयो। आनी मेन इम्पॉर्टंट गजाल म्हणटा ती हांगा एक हॉस्पिटल आहा, हांगा इमर्जन्सी केन्ना कितें जाय तें सांगूंक शकना। मेन रोडा वयरसून जर पळयशी जाल्यार हांगा अशी गाडयो कश्यो फोर व्हिलरी पार्क केल्यो आसात, थंय डबल न्हू टिबल टू व्हिलर्स पार्किंग चलतात। गेली आतां की हांगा कितलीं वर्सां जालीं वता रोड केला तेणी आनी हेज्या फाटल्यान मार्केट आहा। मार्केटान जर वचत न्हू प्रॉपर वाट ना कांय ना सगळी मार्केट घाण जाल्ली आहा, थंयसर कोणाची नदर ना। आनी मार्केटान कोंबड्याचे भायले येतात टेम्पो येतात, ते हांगा सकाळीं येतात, संक 7 येतात, ते पार्क करतात आनी सांजचे 8-9 घेवन वयतात। तेजेर कोणाचेंच लक्ष ना। पुलिसाक जे लेटर केल्या तेजे ते एक्शन घेयनात आनी हांगा कोणूच कोणाक पळयलें ना। जो हांगासरलो वॉर्ड मेंबर आहा तो तेजेर कांय एक्शन घेवंक शकना। आनी हांगासर एक अन्नाधुंदी चल्लेली आसा आनी जे कोण कितें करता ताका आडोवपाचो प्रयत्न येता आनी कोण बरो करता तेच्या फाटल्यान हे घेवन लागतात, बडी घेवन मारपाची तयारी करतात। तेन्ना हांव रिक्वेस्ट करता पंचायतीक, आमदाराक, आमच्या सगळ्या हेका ऑथॉरिटींक हांगा कितें तरी करचें आनी लोकांचो प्रश्न सॉल्व करचो। जेणे करून हॉस्पिटल आहा ब्रॅगांजा हॉस्पिटल म्हणून, हांगा कोणी जर एक कोणाक हार्ट अटॅक येयलो कितें जालो, कोण वाटेक गाडी घेवन येतलो खंयसर जर कांदोळे जालो जावं कालांगूट बिचार हांगा हाडटले जाल्यार वाटेक दोनूय सायडीन ट्रॅफीक जाम आसा आनी येवपाक इतले त्रास जाल्यार तो सायरन मारता तरी कोणूच ना। आपल्याक जाय कोण मार्केटांनी बसलेले कोण बारांनी बसलेले आसतात, आमचे कोणाक सोदूंक मेळना आनी थंयसून तांकां उखलून भायर हाडचें पडटा। ही परिस्थिती जाल्ली आमची कोंगडची। हे जाण कालांगूट आमचे ट्युरिस्ट स्पॉट आमचो आख्या गोंय संवसारभर फेमस आहा, पूण हेजो कांयच इफेक्ट जायना। हाजेर कितें तरी आतां करचें। तशेंच कालांगूट मार्केट वचून पयशे न्हू घाण जाल्ली आहा। आतां ते कोपेल आहा तेजे कुशीक वचून पयशे घाण जाल्ली आसा। ते आतां फेस्त चल्ला वेलंगा सायबिणीचे हे फेस्त करता ते एवरीडे नोयना चलता, थंयसर पासून कोणाचें लक्ष ना। आतां वचून पयशे कितली घाण केल्या। हांव म्हणटा इतल्यान मागता जी कोंगड साफ करून सोदतात न्हू तुमी बरें काम करतात। हेजेर लोकांचें काम पळयात, लोकांच्या हेल्थाचेर पळयात। हांगा ड्रेनेज आहा, ड्रेनेज सारकी ना ती, ड्रेनेज पासून करतले म्हणल्यार वो तेजेर घालता वो हेजेर घालता, म्हणजे अशें एकामेकाचे खेळ करून लोकांच्या जिवाचे खेळ घालता ते। तेन्ना हांव मागता हेंचे कडेन सगळी पॉलिटिक्स सायडीक थेयात आनी तुमचें कितें आहा तें तुमी पळयात, लोकांक हेल्प करात मातसो, इतलेंच म्हाजें मागणें हेंचे कडेन।